सुरुवातीक आमी गायन घेऊया I5 पेज 118. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबी आसूं. मोगाळ भाव मिळिनो आमी तिसऱ्या सातोड्यान पिराचीत काळाच्या पावल्या आणि आमची इगोर्जीन आमच्या कॉन्फरांत भाव भयणांनी हो देखावो तयार केला. जेजूक एका खांब्याक बांदून ताका सोयतींचो मार दितात. हो खांबो जे खांब्याक जेजूक बांदलेलो ताचो कुडको ओद्दो कुडको रोमा शारांत साम प्रेसेदीस इगोर्जेंत आसा. इलो बारीक पूण मार्फींचो माबलाचो लोक जाय तो थंय पळोवंक येता आनी उगडास करता जेजूच्या कश्टांचो. आमकां हें आख्खें सातोडें दाखयता हो देखावो जंय जेजूक खांब्याक बांदला आनी ताका सोयतींचो मार दिला. झकारियस प्रवादी म्हणटा ताच्या गायांक लागून आमी बरीं जाल्यो. जेजूचे कुडीक ताणें गाये वेले आनी ताका लागून आमकां सोडवण मेवल्या, आमकां पिकोवणी मेवल्या, आमकां बोगसणें मेवलां, आमकां देवाचो मोग मेवला. हो देखावो आमकां दाखयता. जितले फावटी तुमी इगोर्जेन भितर सरतात हो देखावो पळयतूच तुमचोच उगडास करात. म्हज्या पातकांक लागून, म्हज्या गाव्यांक लागून ताणें कोस सोंसले आनी तो आमकां पिकोवणी हाडटा. हें आमच्या मनान दवरचें आनी आमची ह्या पिराचीत काळान पातकां आहात तीं आमच्या दोळ्या मुखार हाडून त्या पातकांचें बोगसणें आमी मागचें. असल्या मनान ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आमचीं पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. जेजू पातोक तुका ना तरी बापान तुका आमच्या मोगान पातोक केलोय. आमच्या पातकांचो भार तुजेर घालो. आमा पातक्यांक दोयेन हात दी, नव्यान उबार. सुमिया काकलूत को जेजू आमच्या पातकां पासत कितलें पिराची तुवें केलें, कसली कास तुवें तुजेर घेतली.
पातक पयस करूंक तुजे बराबर आमी पिराचीत आनी दोणवण करूंक आमकां बोड दी. क्रिस्ता काकलूत कोर. जेजू, आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या जिवान बोरलोली नवी मनशां आमी जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याची आमकां कृपा दी. सुमिया काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयता फ्रांसिस्क फेर्नांदीस. ताचेर बायगोंत आंतोनीचे मोजूतीन देवान आपली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागुया. परच भर जायत्या लोकांन मागलां आपणापासून माग म्हूण. अदीक करून जायत्या लोकांक तुमोर जाल्लो आहा, ट्युमर, कॅन्सरस ट्युमर वा अदर ट्युमर, तांचो उगडास करुया. जायत्या जाणांक स्ट्रोक जाल्लो आहा आनी ती वयर सकयल जाल्यात, पूण इल्ली इल्ली तांकां पिकोवणी फावो जाता, तांचोय उगडास करुया. ते तुमी तुमची इंतेसांव घेवन आयल्यात. तुमचे भलायकेचें इंतेसांव, तुमच्या भुरग्यांक नोकरी ना, ते तुमची भुरगीं शिकतात त्या दिसांनी, तांच्यो परिक्षा चलतात, ती इंतेसांव तुमी घेवन आयल्यात. कोणाचें भायर वचपाचें जावंक ना, कोणाक दुडवांची अडचण पडल्या, कोणाची सोयरीक जावंक ना, कोण भायर वचपाक सोदता, कोणाच्या लग्नान प्रोश नाहात, कोणाची भुरगीं वादीव जाल्यात, हे भशेन जायते तुमी घेवन आयल्यात. हे वेळार सगळे तुमचे प्रोश घालात. बायगोंत आंतोन देवा मुखार तुमचे पासत मागतलो आनी तुमकां जें कितें तुमी मागतात तें देवाची खुशी जाल्यार तो तुमकां दितलो. असल्या मनान तुमी तुमची मागणी, तुमच्यो विनंत्यो, तुमचे आवडे ताचे मुखार घालात. कोण वळ्या बापा, तुजे सेवेक आमचें जिवीत समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवण सोडूंक तांबो नासतना तूं आमकां आदार दिताय. ह्या पिराचीत काळान दोणवण करून तुजें पवित्रपण आमी अणभवूंक आनी दुसऱ्यांक पवित्र करूंक वावरूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो बरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. दानियाल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आजारियस उज्यान उबो रावन अशें प्रार्थना करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाळ सोदूंक नाका. तुवें मोलबा वेल्या नोखेत्रां सारकी आमकां वेले वयले रेवेंच्या कोणया सारकी हिशोब नासलोली सोसोत बासायल्या. त्या तुज्या इश्टाक आब्रामा खातीर, तुज्या चाकराक इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासून तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुतीन विरेत सांडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रांक पयस ल्हान परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर मनीस आमची बेपरवा करता. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद्ध ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलें फळ भेटोवपाक
आनी तुजे कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्याच्या आनी पाडकुल्याचे वर धाकटे मोठे मेंढऱ्याचे होम जाल्ल्या परी आमची खोती बोरीत काळजां आनी काल ते जाल्ले ओतमे तुका मानो. हेंच जावन आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात ती कोदींच फटोवची नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी कुशी पालूंक लागता. तुजें बेन दवरता आनी तुजें मुखामोल आशोवन सोदता. आमकां लॉजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तुजें दुलोब आनी बोग काकूल चार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापांच्या कोरण्या प्रमाणे आमकां सोदून दी आनी तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुज्या बरेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया. तुज्या बरेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजे वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुजे स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हाजो तारक. जबाब. तुज्या बरेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बरेपणाचे खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब. तुज्या बरेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्परा बरो आनी एकलोच उतराचो वाट चुकलेल्यांक तूं मार्गार हाडटा. खालत्यांक तूं स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुलबलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्या बरेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां तयार करूंक उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान तान म्हजेशी परतून येत. कित्याक हांव सगलोच बलो आनी काकूलचार. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हळें, सायबा, कितले पावट म्हज्या बाबान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसतल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, ताच्या भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घाली. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणे आसतलो आपणा बरोबरचो एक चाकर मेळ्ळो.
आनी ताका धरून तो ताची गुमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कोर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें रीण हांव फारीक कोत्तां. पूण हो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक कोरीसर ताणें ताका बोंडकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बाराबरचे चाकर बोच दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक तांणी कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बाराबरच्या चाकराची दिसूंक नासली. आनी रागाबरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बोगशिनान जशात जाल्यार म्हजो सुर्गींचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बामणीनो, मनीस समाजांत जियेता आनी समाजांत आमी एकसुरी नाव, आमी दुसऱ्या वांगडा जियेता. आमचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडटा, आमचो स्वभाव आमी दाखयता आनी हे भाशेन संबंदां मदें आमी जियेता. आनी हे संबंदां मदें जियेता आसतना आमी चुकी आदारता, आमी खाला पडटा, आमच्यो अस्कोताय आसात. जावं म्हजें जिवीत जें बरें आहा ती दुसऱ्याची अस्कोताय जावं येता, दुसऱ्याचें जिवीत बरें आहा ती म्हजी अस्कोताय जावं येता. मुद्दम देवान तशें केलां, सगल्यांक सगलें दिवंक ना. थोड्यांच्यो अस्कोतायो दुसऱ्यांचे स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणटा आमी गोठाय दितले, दुसऱ्यांचे स्ट्रॉंग पॉयंट म्हज्यो अस्कोतायो ते दे भाशेन देवान मांडलां सगलें. नाजाल्यार कोण बोलवून तो बोलवूंकूच म्हणटलो, आपणाक अस्कोताय ना म्हणटलो. पूण ह्या मोडांत तुजी अस्कोताय हांगा ना, पूण दुसऱ्या मोडांत तुका आहा, जंय ताचो स्ट्रॉंग पॉयंट आहा. हे भाशेन आनी मुद्दम दिलां कित्याक आमी एकामेकाचेर पातयूंक, एकामेकाक आदार दिवंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाचे चुरचुरे धरूंक. हे भाशेन कित्याक आमी सगलीं देवाची आनी आमकां सगल्यांक ताणें रचल्यांत, आपल्या सारक्याची ताणें रचल्यांत, आपलें सारकें आमच्यान घातलां, आपली प्रतिमा आमकां केल्यांत. आनी ते पासत आमी कसलोय आमचो डिफेक्ट जावं, हांव देवाची प्रतिमा, देवान म्हाका आपल्या सारक्याचो रचला, पूण सगळे गूण दिवंक नात. कित्याक म्हाका कूड आहा म्हणटूच अस्कोतायो आहात. कूड नासली जाल्यार अस्कोतायो आसच्यो नासल्यो. कूड आहा देखून म्हाकाय अस्कोताय आहात, आनी म्हाका अस्कोताय आहा ते भाशेन दुसऱ्याकूय अस्कोताय आहा. हांव म्हजी अस्कोताय हांव म्हणटा दुसऱ्यांनी समजूंक जाय, पूण दुसऱ्यांची अस्कोताय तर हांव समजना जाल्यार हांव त्या बापाचो पूत न्हय. जेजू केन्नाय म्हणटा, तुमचो बापूय वेगळोच, म्हजो बापूय तुमचो बापूय जाल्लो जाल्यार अशें तुमी करपाचें. तुमचो बापूय वायट हवो, तुमी वायट हव्याची, म्हणजे तुमी असल्यो करण्यो करतात त्यो म्हजो बापूय करिना. कित्याक आमकां पवित्र पुस्तक, तुजो बाप पवीत तशें तुमी पवीत जायात. तुमी तुमचो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जायात. मातयाच्या शुभ वर्तमानांत, पूण तेंच लुकाच्या शुभ वर्तमानांत मेवतलें, तुमचो बाप बोगशिता तशें तुमी बोगसात. ही संपूर्णाय बोगसणें दिवपाची संपूर्णाय. तुमचो बाप संपूर्ण बोगसणें दिवपान, आनी तुमचो बाप तरी संपूर्ण बोगसणें दिवपान तुमी बोगसणें दितलीं मनशां जावंक जाय. मनशांच न्हय, पूत दुवो जावंक जाय.
आमी देवाच्यो पूत दुवो. आमी देवाची बिस्ती रचना न्हय, आमी क्रिस्तांव लोक देवाच्यो पूत आनी दुवो. लोक देवाची रचना अशें आमी स्वत मानता. बावतिजमान दिसाक तावन आमी देवाची खास भुरगीं जाता आनी तो आमचो बापूय जाता. ह्या पासत बापायचें काळीज पुताक येता, बापायचें लांब रुंद काळीज दुवेक येता. बापायची प्रतिमा आमी बापाय सारकी आमी सगुणांनी बोल्लोलीं. आनी हें तर अशें जाल्यार बोगसणें पयलें भायर सरूंक जाय. तुमचो बाप चुरचुरे कोत्ता तशें तुमी चुरचुरे. हें उतर चुरचुरे हांगाय मेवता. ताका ताचे चुरचुरे दिसले, चाकराचे चुरचुरे. काकलूत मातशे वयल्या वयले. चुरचुरे म्हणटा तेन्ना तुज्यो आंतकोड्यो हालतात भितरतान, बोंगो चुरचुरतात आमी. आंतकोड्यान तावन येतात, त्यो मनान तावन येनात, काळजान तावन येनात, पूण आंतकोड्यो हालतात. चुरचुरे एकूच उतर आमकां आंतकोड्यांक बोट दाखयता. म्हणजे कोरी दया मया पोटान तावन येता, रागूय पोटान तावन येता. आनी पोट जावन आसा सुवात रागाची, पोट जावन आसा सुवात बोगसोण्यांची. दोनूय थंय तावन येतात, एक्स्ट्रीम्स. आनी आमी रागार जाता तेन्ना पोटान चापता. म्हाका बार्देसच्या लोकांचें उतर बरें लागता. सगल्या बार्देसांत म्हणून आतां आल्दोना म्हणटात, खोदवलां ताचें, भितरल्यान खोदवलां. आमी म्हणटली उचांबोड जाला तो. उचांबोडाय मनाची, पूण खोदवलां ताचें, आंतकोड्यो खोदवल्यात. रागान बोल्ला. राग तुंय तावन येता. राग तुंय तावन येता जाल्यार मोगूय तुंय तावन येता, बोगसणूय तुंय तावन येता. ते पासून तें उतर चुरचुरे म्हणटात तें आंतकोड्यांक लागता. आंतकोड्यान तावन तूं चुरचुरताय आनी त्या मनशाक बोगशिताय. ते पासून कितें गरजेचें? हिशोब करप गरजेचें, मेजप गरजेचें. 7 सुतरांनी 7 पावटी, 7 पावटी म्हळ्यार सपूर्णायेन हें मेजप गरजेचें. जेजू म्हणटा मेजपाचेर कांय ना, हिशोब करपाचेर कांय ना, पूण कितें गरजेचें तें तुजें काळीज. ओजार तालेंत, तालेंत म्हळ्यार करन्सी, ओजार तालेंत दिवपाचो आसलो, त्या ओजारांचेर ह्या दोनूयान नदरूच घालिना. पयलो म्हणटालो फारीक कर, मागीर ताणें बोगसळे मागलें, चुरचुरलो, पोटान तावन दोनी चुरचुरलो, सोडले. तो हिशोब घेना. तो इतले ओजार तालेंत लाख आनी दुडू सोडले, हिशोब घेना कितले लाख जालेत ते. पूण कित्याचेर लक्ष घालता? उदारपणाचेर बापायच्या. हांव बोगशितां, तुवें कितले लाख म्हाका दिवंक आसूं, हांव ते लाख मेजिना, हांव म्हजें काळीज उक्तें कोत्तां. बोगसोण्यांत कितले पावटी तुवें म्हाका अपमान केलाय? ना, हांव बोगसूंक तयार ना. 10 पावटी तेणें म्हाका अपमान केला, हांव वळेरी घेवन आहा सगली. 1 पावटी, 2 पावटी, 3 पावटी, 10. आनी आमचो राग वाडटा. 10 पावटी जाली, 10 पावटी राग वाडटा. आनी हांव ते मेजप घेवन आहा, कितले पावटी म्हाका अपमान केला. ते म्हज्या पोटांत आहा राग तो. पूण त्याच पोटाचे कुशीक मोगूय आहा, त्याच पोटाचे कुशीक चुरचुरे आहात. देव आमकां आपयता त्या चुरचुऱ्यांचेर आमचें लक्ष घालूंक. ते मेजले म्हणटूच राग वयर सोदता. इतले दुडू लाख दिवंक जायत, रागार जाता. मेजता जाल्यार रागार जाता. मेजिनान जाल्यार हांव दोयाळ मोवाळ जाता. कित्याक तें मेजप देव लागून मेजिना. हांव कित्याक मेजतलो? आनी तें कोत्ता आसतना देव म्हणटा, तुका हांवें कितले पावट बोगशिलाय, जितले पावट तूं कुमसार जावंक येताय, तुका केन्नाच पोतून धाडूंक ना. केन्नाच पोतून कितलीं तुजीं व्हडलीं पातकां आसूं, यादनिकान तुका सोदांच बोगशिला, सोदांच. इतले पावट कितलीं कुमसारां जालीं तुज्या जिवितांतलीं, पूण तुवें दुसऱ्याक बोगसूंक कांय यत्नूच करूंक ना. ताचें ल्हान पातकां तुजीं व्हडलीं बोगशिल्यांत आनी ताचीं धाकटुलीं, तीं बोगसूंक तुका हिम्मत ना. हे तुजो राग इतलो चडला आनी मोग खंय गेलो? कुर्सार मोग मेलो, तो मोग खंय गेलो? तुवें तावन तो मोग येता.
आनी ते पासून आमी बापाची भुरगीं म्हणटूच तुय तावन आमकां हो मोग येता आनी देखूनच आमी हिशोब घेनासतना बोगसणें दिवंक तयार आसा. हिशोब कोत्ता तो मनीस संवसारी मनाचो मनीस, हिशोब करिना तो मनीस भाग्यवंत मनीस. देवा सारकेलें ताचें भाग्यवंतपण, कित्याक तो देवाक आपणायता, देवाक आपलो नमुणो कोत्ता. द यार्डस्टिक that we use to forgive is the yardstick that belongs to the heart of God. मेजपाची टेप जेजूचें देवाचें काळीज, ही टेप घेवन मेजता आमी. काळजाची खोलाय देवाची, न्हय आंकडे मेजून. आंकडे मेजता तेन्ना आमी सारकी मनजाती भाशेन जाता. फकत मनजात इतलो राग दाखयता, एकामेकाक मनजात जगोट आसतना राग येता, आमी मनजात जाता. ते मेजप, हेणें म्हाका अशें केलां, हांव मनजाती भाशेन जाता. पूण हांव उत्तरतां, कित्याक हांव मनजात न्हय. म्हाका देवान आत्मन दिला आनी आपल्या सारक्याचो आत्मन दिला. जाल्यार हांव देवाचें सैम म्हजें सैम कोत्ता. ती यार्डस्टीक. देवाचें सैम म्हजें सैम कोत्ता आनी बोगसणें उपट दिता. कंडिशन नासतना दिता. एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस. ताणें कितें केलां ताचेर नदर मार, पूण म्हज्या काळजाचेर नदर मारता. आनी म्हजें काळीज देवाचें काळीज. देवान म्हाका तसलें काळीज दिलां आनी तुय तावन तें बोगसणें येता. तर मोगाळ बांबडिनो, हो जेजू जो कुर्सार मेलो, ताणें हो संस्कार पयलोच घडोवन दवरलो. हें पात्र बोगसणेचें पात्र अशें म्हणलें. ह्या पात्रांत आमी कितले फावट वांटो घेवन बोगसणें भोंवता, पूण तें हांगा चुत्ता, तें भायर पावना. ते पासत हो जेजू जो कुर्सार मेलो, कुर्सार तावन सगल्यांक बोगसणें दिलें, तो पोत्तून हांगा येता. पोत्तून आमचें काळीज लांब रुंद कोत्ता, विशाळ काळीज कोत्ता. आनी ह्या लांब रुंद काळजांतले ताचे काकलुतींतले आमकां कितेंय दिता, आमी तें दुसऱ्यांक दिवं. तर हें देणें आमकां सगल्यांक बोगसण्याचें आज ताचेच कडल्यान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. मोगाळ बांबडिनो, आमची मागणी देवा मुखार घालुया. तुमच्या काळजान जी मागणी घेवन आसात तिवूय तुमी घालची, हेय वेळार तुमी घालची. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत बापान दाखयल्ल्या मोगाचेर आपली नदर मारून आनी आपल्या हातांत आसलोले पोरजेकूय ताच्या मोगाचेर नदर मारूंक शिकोवंक तांकां त्याच बापाची कृपा मागुया. जायतीं भावां भयणां पातकाचे गुलाम जावन बापा सोरचिलीं पयस गेल्यांत कुमसाराच्या सक्रामेंता उदेशी बापाची काकलूत अनुभवून परतून बापाचे वेंगेन ती वचूंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. आयच्या दिसा ह्या मेसा बलिदानांत भक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचें इंतेसांव भेटयलोल्या फ्रांसीस फर्नांडीस आकाब भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन शुभम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमची
तुझे मुखार मांडलोली आमची ते सवां स्विकार कर. तेच बरोबर आमच्या काळजा मनांत जाय ते आमी आज घेवन येयल्या तिवूय तूं स्विकार कर. आनी आमकां एक लांब रुंद काळीज दी तुजे बोगसणे अणभवूंक आनी दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक आनी भाशेन हो पिराचीत काळ पवित करूंक. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या सवेच्या सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा मोगाड देवा हे सोडवणीचे बोलेव दिशी आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावंक बोगसणें दितलें काळीज आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. बापा सूर पदवेदार रचणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचतांव आमी तुका वाखाणटाव. जोगणी आनी भेद मनशांक दोशी करतात तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जिवंक तूंच आमची मनां बागावून तयार करताय. तुजो आत्मो मनशांची काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात. विरोधी जालोले मनीस इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली जोगणी संपयतात तेन्ना राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयता तेन्ना बोगसण्यांचो पावस घालून राग द्वेषाचो उजो पालयतात तेन्ना हें सगलें तूंच कोत्ताय म्हूण आमी ओळखून घेता. ह्या खातीर तुका आमी निते काडीन दिन वासूंक आनी वाखाणूंक फावो देखून सुर्गीच्या दुतां भोगतां बरोबर निरोत्तरी आमी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेश्वरा पोदवेदार आनी बोळवून देवा तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी तुका दिन वाचता मनशा कुळाक तो तुजो थारोवणाचो सोप पातक्यांक तो तुजो आदाराचो आत आमा सोमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो देवा आमच्या बापा आमी तुजे सोरचिली पयस पयस गेलोल्यो पूण तुज्या पुता उदेशी तुवें आमकां तुज्या गोपांत पोत्तून हाडली तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टागोतींत आमी जिवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मरूंक दिलोय ताणें आमकां बोगसणे जोडून घेतले ते आमी आतां समोर उमतां आनी हे प्रार्थोन तुका करता तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेता तर तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी ही देणी पवित्र कोर आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोर्मदूतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूळ तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुज्या दोयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोर्मदूतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco ut porgo tuya. Jesu melo, Jesu জীবন ছাড়া, Jesu novia nietolo. Jesu melo, Jesu জীবন ছাড়া, Jesu novia nietolo. सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझ्या पुतान हे आपल्या मोगाचें देणे आमच्या हातांनी घाला देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बोगसण्याचें बलिदान आमी तुका भेटयता पवित्र बापा तुज्या पुता बरोबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं आमचो वेगळो चार तो काडून उडूं आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाच्या फिलीप आमच्या बिस्पाच्या आनी सगळ्या बिस्पांच्या आनी आख्खे देवाचे पुर्जीच्या एकवटान तो आमकां सांबाळो तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची खुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशी तूं आमकां हांगासर बायग्योंत आंकवार मरे देवाचे माये आनी सगळ्या भोगतां बराबर उदी करून बायग्योंत आंतोनी बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमा करताय तशेंच सगळ्या जाती कातींच्या आनी देसां भासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमोय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालमीन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सोदांक घाल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here is non-Catholic, he or she may be a Christian, but you have to be a Catholic or people of other faith or people who do not believe in God. Please do not join the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया R38 पेज 196
उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे पासत तुका दिन वासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बोगोस आनी दुसऱ्यांक बोगसूंक आमकां लांबरून काळीज दी. हे आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रीती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रीती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडरा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय ते भाग्यवंत आंतनीच्या मुखार घाल.
ओर चोऱ्यांच्या बागयो तातून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूं न्हय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबनासतना विनंती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.